ल्हानपणी एकामेकाक मेवली दोगांय सांगातान आमी भोंवली सोदांच खुशाल रावली आदाराक पावली सांगातांची येली दीस म्हयने वर्सां सोडून गेली आमी वाडोन व्हडलीं जालीं चित्तोड्याच तेंपान मोगरीगलो काळजान पूण सांगोंक ना पावली सांगोंक तुका हांव आशेन रावलां जिवीत हें तुकाच हांवें भेटोयलां वर्सां सोडलीं तूं मेळोंक नाय म्हाका रूप तुजें काळजार गांठोयलां तुज्या मोगाचे यादे काळजान हांवें म्हज्या ह्या भेटोयला दिसता म्हाका देवान तुका म्हज्या पासून ह्या संवसारान पाठयला मोगा सामून सांगोंक रावतां तुका सोदता पूण खुंयसोर मेळत म्हाका दीस रात चिंता तुजी तकली चिंतनाचें वचें घेवन बुडयतां दुखां सोदून तुका मोडली म्हजी पाखां तुजे विणेन दिसता कांयच नाका तूंच म्हजी क्रिस्काय कोपान म्हज्या जाय नाका दिया मातिका मोग तुजो हांव कोरतां म्हूण हांवें तुका कळोवंक ना मात पूण तुका हांव सांगोंक सोदतां मेवना तूं रडटा चिंतून तुजो मोग काळजान घेवन भोंवता रूपकार काळजान दवरला शापून नशिबान आमच्या आसा जाल्यार एक वट आमचो जातलो परतून अरे ब्रायन आयलोय अरे कितें रे आयज बेगीन आयलो सो गेस्टां बा कोण येवंक ना कितें रे तुजी अरे आयज जारोबा न्हय रे गेस्टांक कोणें येवंकच ना मातशें इंटरनेटार गेल्लो मेल बाद चॅक केलो कितें रे तुवें सगलीं आसात मरे बरीं आसात रे बरीं कितले म्हूण तूं निशाक फोन कोत्तलोय आनी काळजाची खबर काळजानूच दवरतलोय तूं मातशें म्हजी तकली बेजार करिनाका आं ताका फोन करचो ना आनी कोणाक करतलो एक दीस वा रात तूं चुकयनासतना ताका फोन कोत्ताय आनी मोग कोत्ता म्हूण सांगूंक भियेताय कसलो मोग म्हणून देव जाणा तुमचो अरे तूं ताका सांगचो नाय जाल्यार ताचो मोग कोत्ता म्हणून तुका कितें दिसता तें येवन तुका सांगतलें म्हणून तूं आनी कितें उलयताय रे तें येवन म्हाका सांगतलें ताका घाट्स आसात म्हाका येवन सांगोंक ताका सांगल्यार हांवेनूच तूं मातशें वच न्हिदोंक वच सोंसणीकायेन म्हाका मातशें फोन मारून दी पूण एक आयज ताका हांव म्हज्या काळजाची खबर सांगताच तुज्या काळजाक कितें जालां तर बुबू जाला
अरे तुवें मोग म्हणटा तो केला मोग म्हणटा तें कितें खबर आसली जाल्यार असो उलयचो नासलो तूं पिसो खंयचो घोडे तुवें बायलेचो आतां मोग केला जायत तेंवूय जाल्यार काजार जावन कर कर म्हजी फकाणां कर अरे हांवें तें तरी केलें तूं म्हाका ताजो फकत मोगूच जिखोवन दाखय दिस इज माय चॅलेंज फॉर यू आय एक्सेप्ट युअर चॅलेंज चल चल वच न्हिदोंग वच सोसणीकायेन फोन करून दी म्हाका वेता हांव न्हिदोंक पडदो बा बंद कर अरे मातशें तेंगेले कॉटन बॉल दी पळया परत उठलो शी, एक सोतायता मरे सामको कॉटन बॉलान कित्याक जाय रे तुका अरे बाबा तुज्यो खबरो आयकोन आयकोन म्हजे कान पासून बेरेले घे घाल कानात आनी नींद सुसेगात आनी परत म्हाका डिस्टर्ब करी नाका हॅलो 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 कोण ब्रायन हां हॅलो निशा कशें आसा आनी खंयसर आसा हांव घरा लागीं आसा तूं कसो आसा आनी आयचो दीस कसो गेलो गेलो बरो दीस हां जाणाय निशा म्हाका तुजे लागीं एक गरजेचीच खबर उलोवंक जाय गोरजेची खबर आनी कसली ही तुजी मोगाची उतरां आयकून दीस रात म्हजे काळीज आशेता हॅलो हॅलो निशा आसाय तूं फोनार वय सांग न्हय ब्रायन कसली गरजेची खबर हां जाणाय निशा म्हाका नेक्स्ट विकांत प्रमोशन मेवता हीच खबर कितें जालें निशा तूं खुशाल न्हय आयकोन खबर म्हजी ना 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 वय हांव खूब खुशाल कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू निशा तुज्या मागण्यांनी सगळीं म्हजी चिंतलेलीं कामां शार्ती पावल्यार पुरो आनी हीं चिंतलेलीं कामां शार्ती पावंक म्हाका तुजोच आदार जावो अरे पिशा हांव तर तुज्या सांगाताक स्वताच आसा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड and I'll be always there for you. कितें जालें ब्रायन हॅलो ब्रायन तूं आसाय हॅलो हॅलो ओय ओय आसाय हांव जाणाय तूं निशा आयज आमच्या डायनिंग रुमांत कितें जालें तें आवय हाजी सदांचीच लादीन पोवान येला बी म्हणून पावचो ना दिसता मातशें ओगी राव तूं तूं कोणा लागीं उलयता कोण न्हय निशा हो नाजू सोपनेता मिसता म्हाका दिसलें म्हजे लागीं कितें विचारता म्हूण हॅलो ब्रायन म्हाका भितर धाडा उलो कोत्ता कॉल मी लेटर बाय ओके तर बाय फाल्यां फोन करता तुका हांव बाय निशा बाय 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 म्हटलें आय लव यू म्हटलें मातशें कानार पडलेलें आय लव यू म्हटलां तें आतां कितें रे तुजो प्लान हे पावटी गोंया वचोन मुदी आनी येता त्या वर्साक काजार मरे कोणाक चाळयता तूं कोणाक चाळयता Kopan dortuz tuka mocia Kalzan pekta mokatzozo Ja tudavan kopandul tu maka Sodans maka vingindul tu oso Tuja muka molazzo to haso
आसतना मोज्यान रावून येजो मोरो सरसंगात मोजो आसतलो तुंच मोजो इरादार बरवसो जिविता सोगली कुशालकाय मोज्या काळजान म्हाका घेतलो तुज्या तुझ्या बगर दुसरो नाका राजा काळजान गुंतून दवरतली आमच्या काळजांतान मोग तुजो हांव फोडटां जुरार जाता त्या नोकेत्राची असोच म्हाका बेश्टोच उलोय नाका विसर घालशी तुज्या पुत्रांचेर तुका तुजी वावूक हांव दिवचो ना कोरें सांगता विस्वास दवर तूं म्हजेर बेश्टीन स्पोकाना केलेली तुजी दुबावना विश्वास आसा तुजेर जिविता सोगली कुशालकाय मोज्या काळजान म्हाका घेतलो तुज्या तुझ्या बगर दुसरो नाका राजा काळजान गुंतून दवरतली आमच्या हय अरे हिंग निंदन पाय वर्ष कोण कित कोता मागीर कित कर म्हण तूं म्हाका अरे कामा वच मरे कामा वच कामाक हय बरें कामाक गेल म्हण तूं हय. मागीर कित कर म्हणटा कामा वच मरे आनी चेडवा मोगान पड बरें चेडवा मोगान पळ म्हण तूं हय मागीर कित कर म्हण तूं आगी कारजार जाव बरें काजार जाल म्हण तूं हय मागीर कित कर म्हणटा तेवूय हांवें सांगपाचें मागीर बायले गे आनी हानीमुना वच हानीमुनाय हानीमुनाक हय बरें हानीमुना गेल म्हण तूं हय मागीर कित कर म्हणटा शी 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 हानीमुना गेल मुटरीच कित करपाचें हांवें सांगपाचें अरे हानीमुना गेल मुटरीच ऑटोमॅटीक कित जावपा आहा तें जातलें तुगे पयलीं सद्या बरी जातलीं भुरगें वाडय इस्कला धाड व्हडली कर कामा धाड आनी मागीर कामालो मुटरीच तूं सुसेगाद पांय वर्स कोन आनी दे आनी आतां कित कोता हा? हांव अरे आतां कित कोता हांव इतू त्रास कण काजार जायन सिरीस कोन हानीमुना वचोन भुरग्यां जल्मण तेंक शिकोवन तेंक वाडोवन तेंक कामा धाड मागीर सुसेगाद पांय वर्स कोन न्हिदलो परस आतां पांय वर्स कोन न्हिदता केसो शी 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 तूं मरे तूं कितें आशिरी पळोवपा ना तूं कितें आशिरी पळोवपा ना
काम मागवलं एक काम मागवता येपान ऐ आम चले मग दुसरा गेला किती कोण कामा करतोय पण तू कोण आहे पण तू किती करता येपान ऐ कसला जुळे नका को जाते तू कोळे जाव पाना आवय तू किती जातोय कोणाकडे कोळे मुकोळे ऐ मुको जायत जाता मुको जाते तुका जाव पाना अरे चुई अरे किती जात कोळे ओय 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 किती जात ओय मरे ओय राव आऊ चोय नाका बूम काढा मुको हेटा चोय नाका सारख दाखव चोय ए किती एम बॉल वाले पैशाचे पाकिट ओय उणे मोठे 10,000 पोहाय 10,000 आहे कळे ओय एम पाकिट मुजान रस्त्याचे उडोइन ओय हेसको फाट कोण उभा पाहता एस किती रे ते ही मुगेली पदवी तुका हा? जाता उलाय रे जाता तुका जाता जाता तू ये बोलो पाकिट सकला उडेल ते पाकिट काढ मुजानी घेऊन धावून जाता ऐ ऐ सोरा ऐ तुझा पाकिट घेतो तुझा पाकिट घेतो ऐ सोरा तुझा पाकिट घेतो तू आनी सुदरपाचो ना ब्रायन सगळे भुरगे आपलें काम सोंपोवन कॅबिनान पावले तुज्या हांगा कामूच सोंपना एटलिस्ट कामाचेर मन दवर आमकां सर्वीस चड गरजेची पळय ब्रायन हें तूं कितें कोत्ता तें तुज्या फायद्याचें न्हय बरें जातलें तुवें न्ही खबर निशाक सांगून आनी तुज्या काळजांतलो गूट उक्तो केल्यार पळय हांव तुजो एक इश्टूच न्हय पूण एक भाव जालेल्या परीन तुका सांगता हे पावटून गोंया वचोन निशाक तूं ताजो कितलो मोग कोत्ता तो सांगून दी आनी ताज्या घरच्यांकूय तुज्या ह्या मोगाची खबर घुमय हातूनच तुमचें बरेपण आसा होय नाजू तुज्या उलोवपान जायतें स्वत आसा ह्या पावटी गोंया वचोन हांव म्हज्या काळजांतलो गूट निशाक आनी ताच्या घरच्यांक जेरूल गमयतलो ऑल द बेस्ट ब्रायन मामी बाबा ब्रायन व्हॉट अ प्लेजंट सरप्राइज कशी आसाय एकदम बरी हे कितें अकस्मात तू गोंया आनी येता म्हणून तुवें फोन पासून करूंक ना मामी 7 म्हयने असले ते कंपनीन 6 म्हयने केल्यात ताका लागून ह्या पावट वियाज बेगीन काबार जाली हांवें चिंतलें सांगून आसतना येवन तुका एक व्हडलो सरप्रायज दिवंक वय एकदम बरो तुजो सरप्राइज एकदम बरो आसा चल आमी आनी बोशिनो चल मातसो फ्रेश जा हांव तुका रोखडोच ब्रेकफास्ट तयार करता फ्रेश जावपाचें बरें आसा मामी पूण ब्रेकफास्ट बा कांय नाका कितें? म्हाका गरजेचेंच काम आसा काम आसा भितर स्वता तेंचेरूच आसा आनी काम आसा होय मामी गोज्जेनूच एका फ्रेंडाचें पार्सल दिवंक जाय पार्सल तें दिवन रोखडोच येता पूण तूं मातसो होय, फ्रेश फ्रेश जा जाता. हांव तुका रोखडीच कॉफी हाडटा ओके मामी ओके बाबा कॉफी मामी ओगोच जाता पिये आनी लिशी पुरो मामी बरें मामी बाय बाय बाबा पीस ओ नो खोशेन दिसाले आमी आसतानाला होय ते दीस आमी सालेले सुखान हे मोगा धांवून तुये बरेंच पिसो साला तुज्या मोगान तुज्या पिणेची येता एक सुरपणान हे मोगा धांवून तुये जिवीत मोजें तुकाच भेटोयलां रूप तुजें काळजार कातोयलां हें कालीज फकत मोजें
तुकाच दवरला मोगाचे आखे काळजांत पेटयला तुझे सोबीत रूप मनान नेटयला देवान तुका म्हज्या पासत संवसारांत पाठयला Sottam सांगता तुका मारिना फोन मोग तुजो काळजांत गुंतून दवरला गोड ये मोगान दावून तुये तुज्या विणे कुडीक या सोना सोगोड तुमचाय म्हाका नाका भांगार दवरलो ये मोगान दावून तुये जिवीत म्हजें तुकाच भेटयला रूप तुजें काळजांत गांठयला हें काळीज फकत म्हजें तुकाच दवरला मोगाचें आख्खें काळजांत पेटयला तुजें सोबीत रूप मनान नेटयला देवान तुका म्हज्या पासत संवसारांत पाठयला निशा अरे रे हें तूं कितें कोत्ताय अंकल सॉरी तूं हें तूं कितें कोत्ताय म्हाका तुवें येवंक नाय हांव ब्रायन अंकल कोण ब्रायन होय, अंकल. ये 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 बोस अंकल कसोय आसाय बरो आसाय मू आनी तुजी भलायकी कशी आसा अरे आमची आनी कितें ह्या संवसारांतले 10 दीस चल्ल्यात आनी 5 दीस उरल्यात तुका तर म्हजे भलायकेची खबर आसतलीच ही डायबेटीक लागून कितें गोड पासून खावंक मेळना तूं तुजी वखदां सोरगी सारकी घेताय मू देवाचेर विस्वास दवर सगलें सारकें जातलें तें चिंत्ता म्हजे दोळे उक्ते आसतना आमचे निशा कोणूय एक बरो भुरगो सोदून काजार करूंक नातरां खेळूंक होच जावन आसा म्हजो होंडो अरे सासूबाई बरो भुरगो तर तुज्या सामकारूच आसा म्हज्या असलो बरो हँडसम चार्मिंग भुरगो तुका सोदल्यार पासून मेवचो ना ब्रायन कितें जालां ब्रायन कांयच न्हय अंकल अंकल निशा खंय आसा अरे कितें सांगो तें हे दिसांनी आपले नोकरेक लागून हे आनी त्या ऑफिसांनी भोंवत आसा आयज एक नवे कंपनीत इंटरव्यू दिवंक गेला येतेलें तूं बस तुजी वियाज कशी गेली कितले गांव भोंवलो वियाज मात एकदम बरी गेली अंकल हांवूय खूब भोंवलां बोट चड युरोपाकूच आसली पूण तितलो भायर वचोंक मेळो नासलो म्हाका कारण ह्या पावट मातशें काम सुबेज पडटालें तें सगलें बरें आसा आतां तुज्या फुडार कितें चिंतलां तुवें म्हणजे म्हणचें आनी कितें तूं सजमोग ना काजार केन्ना जाता रे चेडूं बा पयलां की ना चेडूं हांवें पयलां अंकल पूण पूण कितें पूण उतर घालूंक मातशें भियेतां उतर घालूंक भियेता आतांचे भुरगे सर्विसेक लागोंकूच नात पूण रोखडेच उतर घालूंक फुडें सोदता तुजी तर सर्विस बरी आसा आनीक तुज्या लागीं सगलें आसा आतां भियेताय कोणाक पळय जरी तर तुका उतर घालूंक भिरांत दिसता जाल्यार हांवें उतर घालूं कितें अंकल तूं तुजें उतर घालताय अरे म्हाका लागोन न्हय तुका लागोन जाणें अंकल हांवें बेसीन फकाणां केलेलीं पूण अंकल भियेतां म्हजी चिंता सोपनाच उरत म्हणून अरे बाबा ही तुज्या मोगाची खबर तुज्यान तुज्या काळजांतूच दवरली जाल्यार त्या चेडवाक वा ताच्या घरच्यांक कोण सांगतलो असले कामाक तुवें केन्नाच वेळ करूंक फावना ना तो दुसरो कावडो येवन त्या पिलाक झोंपय मारून व्हरत आनीक तूं पळोवंकूच उरत जाल्यार अंकल हांवें ताच्या घरच्यांक सांगचें ऑफकोर्स जाता तितले बेगीन सांग
आणि बोट इरवेची आधी काजाराची सगळी तयारी कर. तर अंकल तू रेडी आसाय तुझ्या दुयेक म्हज्या लागीं काजार करूंक? हें जें कितें तूं सांगता तें सोत. हांव जाणा तूं एक बरो भुरगो म्हणून. म्हजे दुयेक तूं सदांच खुशाल दवरतलो, हातून दुबावूच ना. पूण म्हजे दुयेन तुका एक आपलो बरो इश्टूच न्हय, पूण एक आपलो काशा भाव मानला. आनी तुका दिसता निशाई तुजे काळजांतली भावना आपणायतले म्हणून? हांव जाणा अंकल, आमची इश्टागत खूब वर्सांची. कांयच आमचे इश्टागतीक सोर करूंक जायना. कसलो जिवितांत प्रश्न आयलो तर आमी एकामेकाचो बरो एडवायस घेवन तो प्रश्न सुटावो करतात. एकामेकाक आमी खूब सोजमतात. पूण ह्या इश्टागतीचें बी केन्ना वाडोवन एक व्हडलें झाड जालें तेंच म्हाका गमोंक ना. पूण हांव ताच्या मोगान पडलां अंकल, आनी म्हज्या निशाचे विणे रावंक जावचें ना. हांवें सगळें म्हजें काळीज ताकाच भेटयलां. पूण हांव भियेतालो अंकल, ही खबर निशाक गमोवंक. कित्याक तें ना म्हणत आनी आमची इतल्या वर्सांची इश्टागत एकूच मिनटान काबार जायत म्हणून. स्टॉप इट फ्रँक. हें तूं कितें उलयता? तुका दिसता ह्या तुज्या चिंतनाक सांगात येतली म्हणून? ना, केन्नाच ना. हांवें म्हजी सपनां पासून चिंतूंक ना तूं आमची इश्टागतीचो असो फायदो घेतलो म्हणून. पूण निशा प्लीज डोंट गेट मी रॉंग. इश्टागतीन तर आमी इतलीं वर्सां सारलीं आनी उरल्यांत तीं वर्सां मोगाच्या बांदपासान आनी काजाराच्या साक्रामेंतान बांदून सदांच एकवटान रावंक हीच म्हजी सपनां. तर ह्या म्हज्या सपनाक सांगात दिवंक तूं तयार नाय? ना, जें कितें म्हजें मन म्हाका सांगता तेंच हांव करतलें. तर तूं म्हणूंक सोदताय तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हणून? तो तुका आयकोंक जाय? होय निशा, सांग न्हय. हे म्हजे कान आशेल्यात आयकूंक. कितें सांगूं सोदताय सांग न्हय. निशा निशा कित जातो मुकोण कित जातो मुकोण शिश ओय सांपड साहेब कितें जालें? जातो मुकोण आ? ए? अरे जालें कितें? कितें आबू जालो? सारको त्रासां पड मरे कितें जालें? कितें जालें? चोळ त्रासां पड काय कित जातो काय अरे सांग जालें कितें? कितें जालें? कितें जालें सांग. काय जायना जाल्यार पुरो म्हाका प्रॉब्लेम जायना जाल्यार पुरो. पूण जालें कितें रे सांग रे म्हाका. अरे हांव मरे चलो वय. नेता मरे चलो नेता आसतना तू जाणा रस्त्याची ती बांय आहा ती व्हडली बाय हा. वय वय वय. ते बांयचे मरे एक बॅब बसून आसलो. आनी मागीर? बेब्याचोय नाका हांव झप कोण तिका रावलो वय. मरे आनी बेबेशको मांडून चोपा लागलो. मागीर? बेब्या चोपा लाग नाका हय बेब म्हाक मांडून चोपा लागलो. तुका चुपा लागलो. हांव बेब्या चोयता बेब वय. म्हाक चोयता बेब्या चोयता बेब म्हाक चोयता हांव बेब्या चोयता बेब म्हाक चोयता. हय मागीर? ताकाच कोण बेब्यान मरे बांय तुडी मारली. मागीर कितें जालें? हांवें तें कित केलो रे तूं म्हाका सांग. इतल्या कामा लागून तें कित्या सुसायड कर जालो रे बा म्हाज्या. बेबियन सुइसाइड के डूड मार के रेडियो बोइलो जनवारा. अरे बेब बाय तुड बात ना हुई मातलो. अरे बेब रावत बाय तू मरे. बेब बांय तू रावता आणि हुई रावता. त्या सर तो आपल्या घरावर गेलो तरी आणि हुई ते बरे करू तुम्ही मरे मुगेल चितना पयस केले हांव मरे कितू बिलो जावन तू पुलीस कंप्लेंट केलो वय रे अरेस्ट केलो म्हाका. ते मार्के बेते. काय ना न्हू, काय ना. असं ट्रान्सटेन्शनाच्या तू गे आणि बेबिया खबर आमचा. एर कितें जालें? तू टेन्शन तुगे टेन्शन हांव सॉल्व कोत मरे तुवें जशे परी मुगे केले ते भशेन. अरे कित जालें? टेन्शन तुका जावपाना रे ते बाबा. कित जाला सांग रे कित अरे जालें. चोय आई मरे तो आमगे जोनस ना वय वय ते कोडे थोडे पयशे गेलो रे. वय. हांव फ्रान्सात रावयत मु बायलांनी. वय अरे कितें वय जालें? फ्रांसा वचून येल तू असं आनी हुई रे. आं? तेको पयशे गेलो ते सगळे गडगडे हायले. मागीर आता 2 महिने बेलगां रावलो तिंग काम केला न्ही. वय, आता वय, येयलो वय. ते कोण सांगेलो हांव फ्रान्सात सांगेलो मु. मागीर कित जालें. आता प्रॉब्लेम पयशे मागतो ना रे तो. किती आबिल बाबा हांव तो किती आबिला हांव सांगत ती एक आयडिया कर केसोली तो येल जाय तू वय. तू त्याक सांग आपण सकाळी पावल न्हू फ्रांसा पूण फ्रेंच कितें ओस दिलो जाल्यार तो हुशार जातालो. ते कोटाले खोरे फ्रान्सा सांगेलो मु. अरे त्याक सांग कस्टमर सगळे होईल किती विचारू होईल मु सांग कस्टमरचेर सगळे कस्टमर होईल मु. एक वस्तू दिवपा जाय मरे ताका हय केस फ्रेंच ओस दिवपा जाय न्हू. बाजरावस हय एक 4 बाटली हाड बरे फ्रेंच ताक दी अरे पयशे नाय सायगा सगळे स्वान तुका पयशे नाय मुकोडे. फ्रेंच वस्तू. सांगले कोणा तुका पयशे नाय रे बरे एक काम मुकोडे. कर हांव मरे येती वयता आनी रोकडो येता हय. दिसली पूण फ्रेंच वस्तू हांव घेवन येता वरान ताक दी तेजे फोटो ताका तू हरे हय. फ्रांसास येल म्हूण येल हांव रोकडोच बाजरास आयडिया वचूं बरी. नाका. हय केसू फ्रेंच ओस काडून गेले आळ्या पुरो. हय फ्रेंच जोनास येता सारको त्रास हा मोटरी हांव कितें सांगतलो येता
हा जिराज भाऊ अरे बसते हा. को काय रे हा बरं हा, बरं. फ्रान्साकसान केन्ना आयलो हा, सकाळी येला सकाळी वियाज कशी गेली रे हा, तुझी बरी गेली फ्रान्सासान बोमोय बासीन येला आणि बोमोयसान गोंय प्लेनान येला कितें ना 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 फ्रान्सासान प्लेनान बोमोय येला आणि बोमोयसान गोंया बासीन येला बर गेली पूण एक प्रॉब्लेम जाले कस्टमर सारको त्रास पडलो कस्टमर होय सगळे हाडो तितले वयले कितें व्हायलें रे टीव्ही हाडवली कस्टमर वयली फ्रीज हाडवली कस्टमर वयली वॉशिंग मशीन हाडले कस्टमर वयले आनी बायल रे तुजी बायले वयली कस्टमर कितें? ना 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 बाल घराक वा हांव आनी फ्रेंडान पार्सेल घेवन वांटू मोताय कोणाक तुका पार्सेल हाडा फ्रान्सा म्हाका आनी कितें काडलें रे हांव तुका मोगान इस्टिमोसान फ्रान्सासान पार्सेल हाडा फ्रान्सासान हाडा तें आनी कितें काडलें रे फ्रेंड या पार्सेल घेवन यो. इस्टिमोसान तें फ्रान्सासान आनी तुका कितें पार्सेल काडलें? हाडा तुवें म्हाका दिवपाक येलो ए घे हें म्हाका इतलें व्हडलें कितें फ्रान्सासान तुका फ्रेंच पार्सेल हाडा हा? कितें हाडलां रे चोयता ए इंगो कोणा गारा कोण हा, आसना ते मुगे फ्रेंड हाडा तूं कोण रे म्हाका सांग अरे त्या घरच ना, चोयता. तूं म्हाका रे. हाय हाडा मुगे चोयता रे, friend. चोयता. हाय मोगान हाडा चोय हाय मोगान हाडा फ्रान्सासान आपल्या ती कितें? फ्रेंच वस्ती मोगा. कितें फ्रेंच बीन अरे हें कितें रे ए अरे ही फ्रेंच बी न्हू तुवें सांगलो ना कसली फ्रेंच वस्त हाड म्हणून ओय मागी ताका फ्रेंच बेड फ्रेंच म्हणून फ्रांस न्हू आईच्या दिसाक आनी फोन लागना हो पळय हांगा आसा ट्राय हांव बुटारतान फोन ट्राय करतां हांव थंय बसता ते म्हणून सर थंयसर बसून ट्राय कर लागता जाल्यार बरें हांव लँडलायन ट्राय करता कमॉन 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 एकूच पावट लागल्यार पुरो ए नाजू फोन लागता रे लागना रे ट्राय करीत राव हां अरे लागो ना मरे हांगासून लागना आईच्या दिसाक फोन लागना कितें रे जाणा तूं 20 मिनट उरल्यात सिल्वेस्टर पावतलो ताच्या घरा घेवन म्हजो सरप्रायज ताका आनी ह्या वेळार फोन लागपाक मातशें गरजेचें मरे पळया रे पळया ट्राय करूया करीत राव मातशें ट्राय कर पळया चल बाय केक कातू पळय रे ट्राय कर रे प्लीज वेता आसतलो हो आयलो रे तांच्या घरा कडेन हॅलो हॅपी बर्थडे निशा ही तुका फुलां ब्रायनान धाडल्यान थँक्यू बाय चल तुका रावतात आतां निशा केक कातोरता आसतलें लागलो रे ब्रायन दाखय हांगा ती हॅलो ब्रायन हॅलो निशा ब्रायन हां कशें आसाय हांव आसा बरी तूं कसो आसाय हांव आसा बरो मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे निशा थँक्यू ब्रायन थँक्यू सो मच देवान तुजी सगळीं चिंतलेली कामां शार्ती पावयल्यार पुरो निशा राव पळय नाजू आसा म्हज्या बराबर तो तुका विश करूंक सोदता हॅलो निशा मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे थँक्यू नाजू कशें आसाय तूं हांव बरी आसा तू कसो आसा गुड चल हांव तुजो चड टायम वेस्ट करिना ओके या ब्रायना लागीं उलय ओके हॅलो ब्रायन म्हाका सगळी सकयल केक कातरू रावता ओके फोन तसोच दवर हँग अप करी नाका कितें फोन होल्ड दवरू
समज हांव तुमच्या सांगाता गोंयांतूच आसा कसो. ओके. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Janisha. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. Thank you. Hello, Brian. तू असा आहे? Yeah, I'll take your leave, huh? Okay, Brian. Thank you very much. Okay, Brian? Nothing. Bye. Bye. किती झाला बाय? Nothing, Dada. Shall we enjoy the party? Yes, Dada. Come on. Yes. पळय नाजू, आयज रात्री कॅबिनान सगळे आमच्या इश्टांक आपय. समजलो? गणगणा निशाची बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करूया. पूण एक माता, तांक सांगो नाका आयज निशाची बर्थडे म्हणून. ओके? बरें. हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे. अरे जॉन मरे. ब्रायन, अरे तूं भितर आसा म्हणून समजोन हांव दारार मारतालो. हांव आतांच आयलां कामांकतान. यो तूं कॅबिनात भितर यो. बसोन घे. अरे जॉन, तुका आनी कितें जालें रे? ह्या दिसांनी तुजें मन कामाचेर लागना. सगळोच वयर सकयल जाता तूं काम करता आसतना. म्हाका एक जाता तशें. पूण तुका कितें जालें रे? खरेंच ब्रायन, म्हज्या कामाचेर मोल लागना. आयज कितले दीस जाले हांव हें सगळें तुका सांगूंक सोदतां. कामाचेर बिजी व्हरून टायमूच मेवना तुका इल्लोसो वेळ दिवंक. आयज मातसो म्हाका वेळ आसा म्हणून हांव हांगासर आयलोलो. जाणाय, हांव आयज म्हाका शिंटा. 8 वर्सां जालीं आमच्या काजाराक. पूण आमच्या एकवटाक एकूय भुरगें ना. गोंया गेल्यार सुसेग ना. भायर सरल्या लोकांची तोंडां बंद करूंक जायना. भुरगीं कितली काय म्हणून विचारता. घरांत भितर सरल्यार माय पाय तुका घोडयतात. पायल चिंतून दीस रात शिंटा. हें सगळें चिंतून मोचे हांगासर मन लागना. एके वाटेन दिसता हांव कार आसतना खूब खुशाल आसलोलो म्हणून. पळय जॉन, मनशाच्या जिवितांत सुखती बोत्ती आसताच. पूण ह्या तुफानाक फुडो करूंक आमकां देवाची चड गरज. देखून बरोसो धर जेजूचेर आनी तुजो घोराबो जेजूच्याच हातांत घाल. तो जाणा केन्ना कितें दिवंक जाय आनी कितें नाका तें. ताच्या पदवेक शीम आनी मेर ना. तुज्या उलोवपांत जायते सोत आसा. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. पूण ही करची कित्याक सोस म्हणून? ब्रायन, लॅस्टर गोंयान वयता न्हू? हांव सापूच विसरलो. लॅस्टरान म्हाका ह्या टायमार यो म्हणून सांगलेलें. आनी हांवें ताका सांगलेलें थोडे ताच्या लागीं पयशे दिता म्हणून. प्लीज तूं तरी बेगीन न्हिदोनाय जाल्यार हांव परत येवन तुका मेवता. तुजें कसलेंच प्रॉब्लम ना जाल्यार. आनीक तुज्या लागीं म्हाका जायतें उलोवंक जाय. प्लीज. श्योर, बरें जॉन, रावतां तुका हांव. तूं पयशे दी आनी यो.
निशा आंटी कशी आसाय हांव आसा बरी आयज इतल्या दिसांनी आंटीची खबर घेव दिसली कितें तुका ना आंटी हेच वाडी पास जातली सो तुजी खबर घ्या म्हटलें बरें केलें आंटी ब्रायनाची कितें खबर आसा ब्रायनाची खबर म्हज्या तुका चड आसतली आंटी जाणाय निशा कालच म्हाका ब्रायनाचो फोन आयलेलो हे पावट तो आयलो म्हणटूच ताचे काजार करूंकच जाय आतां सांग तू कितें पियेतले नथिंग आंटी ए ना येवंकच जाय हा सकाळी सकाळी खूंय गेलेलें बाय दादा ब्रायनायर गेलेली कितें ब्रायन आयला ना आंटीक बेश्टेच जाप करुया म्हटलें एक म्हाका सांग तूं ब्रायनाक लायक कोत्ता ब्रायनाक शी लायक आनी ताका म्हणजे तुमी दोगांय एकामेकाचो मोग करिना दादा हांव आनी कोणा लागीं कास जातली पूण ब्रायना लागीं नेवर इडियट हांव जाणा तूं म्हजो खूब मोग कोत्ता म्हणून पूण सांगो कित्याक भियेता तो म्हाकाच सजमना आय लव यू ब्रायन आय लव यू हांवें पेपराचेर एड घातलेलो म्हजें घर राखोंक म्हाका दोग मोने सेक्युरिटी जाय म्हणून पूण आजुनूय कोणूच येवंक ना म्हाका डिस्टर्बन्स जालोलो नाका हेच पासत म्हाका दोग मोने सेक्युरिटी जाय म्हणून पेपराचेर एड घातलेलो ओ तर तुम्ही दोगूय मोने हांवें एड घातलेलो तो वाचून तुम्ही हांगासर आयलात गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड ओके ओके बरें आसा हांव तुमच्या लागीं प्रश्न विचारतां आनी जरूय तर तुमी म्हज्या प्रश्नाचो सारको जबाब दिलो जाल्यार हांव तुमकां दोगांयकूय कामाक दवरतलें. ओके बरें आसा समज हांव भितर उदीक न्हांवता आनी तेच वेळार म्हाका भायर मेळोंक कोण तरी आयलो जाल्यार तुमी ताका कशे तरेन सांगतले सांग सांग पुरा 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 ओके हे परी सांगतलो तू सांग कशे परी सांगतलो सांग शवराचेर उदीक न्हांवता अरे तू कितें काय म्हटल्यार कांयचे काय सांगता बरें आतां हांव दुसरो प्रश्न विचारता समज हांव भितर जेवता आनी तेच वेळार म्हाका भायर मेळोंक कोण तरी आयलो जाल्यार तुमी ताका कशे तरेन सांगता सांग 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 तू सांगता सांग व्हेरी गुड सांगप आरे तू कितें काय म्हटल्यार अशें आपा आप करूंक हांव कितें आपशी रे आपशी बरें आसा आतां हांव तिसरो प्रश्न विचारता समज हांव एका चेडवाक घेवन भितर म्हज्या रुमांत आसा आनी तेच वेळार म्हाका मेळोंक कोण तरी आयलो जाल्यार तुमी ताका कशे परी सांगतले अरे हे परी सांगतलो अरे म्हज्या नांवाची घाण करूंक भायर चल्ला आगे म्हजे मय हे परी सांगल्यार वयर आसा तू सांगता ओय अशें वाचात हे परी सांगून तुम्ही म्हज्या नांवाची घाण करतले वाचात आयमोरी वाचली आयमोरी बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन
नमान मरे कुटम्यान बोलले सोर्सपोरची रायसा असुरमाने तू सोदव आणि सोदवचो पूज जेजू बहीण मरे देवाची माय आपल्या भुलया तुम्ही थोडा आमच्या मनाच्या वेळार रोजगार कोण केला रोजगार कोण केला कोण केला हांव तुका विचारता कोणे रोजगार केला तुम्ही कोणेच करूक ना तुवें करूक ना तुवें केला अरे ओके तुका तोला मन मुराई हॅलो क्रिजमान इतल्या तेंपान आमचो उगडास आयलो कितें तुका सगळीं कशीं आसात बाब कितें कोत्ता व्हडलो जाला आसतलो न्हय केन्ना काजार जाता खंय तो चेडू आसा हांव ताका वखोतां निश्या ना 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 म्हजी कसली चाड कोन्ना हांव चड खोशाल फाल्यां फाल्यां जाल्यार फाल्यां नो प्रॉब्लेम ओके टेक केअर बाय दादा कोणाचे काजार कोणाचे मोजे पिशा तुझे आणि कोणाचे ना रे दादा हांव कोणाचीच लायक आज जावची ना बाय हें तू कितें उलयताय आणि कोण तरी आसा तुज्या जिवितांत येस दादा कोण दादा हांव ब्रायनाचो खूब मोग कोत्ता मुकुता सगळ्या त्या दिसाक आय एम सॉरी दादा त्या दिसा हांवें बिस्टीच फोकाणां केलेली ना ना निशा ना हांवें ताका उतर दिला आणि काता हांव कितें कोत्ता तेंच जालेलें ना दादा हांव ब्रायनाचो खूब मोग कोत्ता ब्रायना बिड्डे म्हजे जीव जावचें ना जर तर ब्रायन म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार हांव म्हजो जीव दितलें वाट पळोवन हांव रावतां कशें म्हजें दीस संवसारू तुज्या फोनाची वाट पळोवन हांव रावतां कशें म्हजें दीस संवसारू ओ मोगा म्हज्या हांव तुजेच पासत जियेतां रातांनी दीस हांव तुज्याच मोगाक आशेतां मन म्हजें लागोना तुजीं सपनां सपनेतां कालसां म्हज्या तुजोच मोग हांव तुजीं चिंतनां येवजितां कालसां म्हज्या तुजोच मोग हांव तुजीं तुज्या फोनाची वाट पळोवन हांव रावतां कशें म्हजें दीस संवसारू तुज्या फोनाची वाट पळोवन हांव रावतां कशें म्हजें दीस संवसारू उगडास म्हाका येता कशें म्हूण तुका हांव सांगो दीस रात तुजो उगडास म्हाका येता कशें म्हूण तुका हांव सांगो म्हज्याच भितर हांव रूपकार तुजो नियाळटां रातचो निंताना
सदांच सपना तुका पळयता मोगासा म्हाका तुजो पूण सांगोंक पियेता तुकाच लागून मोगा दोळ्यांतलीं दुकां वारोयता तुकाच लागून मोगा दोळ्यांतलीं दुकां दीस रात तुजो उगडस म्हाका येता कशें म्हूण तुका हांव सांगो दीस रात तुजो उगडस म्हाका येता कशें म्हूण तुका हांव सांगो अरे ब्रायन पिसो जावशी आख्खो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जावपाचो आयलो मरे आनी आजुनूच हें होयना कितें मनीस म्हणून देव जाणा तुजे लायन सावन जायना मरे चल हांव ताका फोन करून सांगता नाका नाका तूं आनी फोन मारी नाका कितें सांगपाचें आसा तें हांवूच सांगतलो लागलो रे अरे नाजू ताचो बापा आयलो उलय मरे आयज नाका फाल्यां फोन करतलो फाल्यां नाका कितें जाता तें आयजूच जावंक जाय नाका रे नाजू आयज नाका तूं आनी ताका केन्नाच सांगूंक पावचो न्हय हें काम केल्यार हांवेनूच एकूच पावट म्हाका परवानगी दी हांव दाखयता तुका म्हजें काळजीदारपण बरें तुका दिसता तशेंच कर यो फोन मार तुज्या लागीं आनी जावचें ना तें नंबर सांग पळोवया हॅलो ब्रायन निशाचो पापा दूर ताच्या लागीं उलय नाका दूर फोन प्लीज अंकल निशा घरान ना कितें ना कितें जालां अंकल हांव ब्रायनाचो फ्रेंड आनी हांव ब्रायनाचे बारी बोटीर काम करता ब्रायन कसो आसा सगळें बरें चलता मू होय अंकल ब्रायन बरो आसा पूण पूण कितें पूण सांगपाचें म्हणल्यार अंकल ब्रायन मोगान पडला येस मोगान पडला तर एकदम बरें जालें कोण रे तें आनी खुंयचें तो आमकां सांगूंक लोचता कितें अंकल सांगपाचें म्हणल्यार तुजें चेडूं रे तें निशा निशा आनी हें सांगूंक तुवें फोन केला ताका तोंड ना कितें जालें मोग कोत्ता तो तूं वो तो रे एनिवे नाव इज टू लेट कालूच निशाची सोयरीक जाल्या ताका मानता तसलोच भुरगो ताका मेवला 1 डिसेंबराचे 22 वेर ताचें काजार अंकल हें तूं कितें उलयता तें सोत सोत म्हणजे हांव कितें फोट उलयतां आनी एक सांग तूं कोण रे ताच्या मोगाचें उतर घालूंक ताका कितें तोंड ना कितें जालें आनी ओगीच कित्याक आसा अरे कितें जालें सांग न्हय म्हाका ना ना कांय जावंक ना रे कितें तरी जालां तुज्या मुखा माडो सगळो काडूक पडलेलो आसा कितें जालां तें तुवें म्हाका सांगचेंच पडटलें आं कितें जालां रे सांग न्हय ब्रायन काडजाक घोटाय घे बेश्टोच वयर सकयल जायना काय अरे जालां तरी कितें ब्रायन इट वॉज टू लेट कालूच निशाची सोयरीक जाल्या खंय आनी डिसेंबराचे 22 तारखेर ताजें काजार थारायलां
कितें जालें ओ गॉड निशा निशा हे तुवें कितें केलें निशा 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 म्हाका कुन्याव बोगत निशा आय एम सॉरी निशा आय एम सॉरी निशा हांवें तुका म्हज्या काळजांतलो गूड घुमोवंक ना निशा म्हाका कुन्याव बोगस निशा म्हाका कुन्याव बोगस हांवें तुका सांगूंक ना निशा म्हज्या काळजांतलो गूड हांवें लिपून दवरलो गूड म्हाका बोगस निशा म्हाका बोगस निशा निशा तू आणि तुझे काजार तुका कोणे सांगला तुका सोडून हांव दुसऱ्याशी काज जातली म्हणून वय ब्रायन निशा नाजीन म्हाका फोन करून सगळे सांगला ना तर रावूच नको आयज कितें जातलें असलें तें हांव जाणा ब्रायन तूं म्हजो खूब मोग करता म्हणून पूण सांगूक कित्याक भियेताय ब्रायन आनी जीव दिवं तूं कसले पिशापणां कोत्ताय आय एम सॉरी निशा तू ना तर म्हज्या जीवक जावचें ना तूच म्हजो मोग संवसार आय लव यू निशा आय रियली डू आनी उतरां सांगूंक तुका इतलो वेळ लागलो कितें करूं निशा तुज्या ब्रायनाक तूं वळखोनाय निशा
दाडा हांव ब्रायनाचो खूब मोग करता ब्रायना म्हणटा म्हजी जीवक जावचे ना जर तो ब्रायन म्हजी जिवतां नासल्यार हांव म्हजो जीव दितलें आय एम सॉरी दादा होला नासतना मामी सोडून गेली पूण तुवें म्हाका केन्नाच कांयच उणें करूंक ना म्हाका तुवें खूब मोग दिला तुवें म्हजे हे आदी केन्नाच हात उखलूंक ना पूण आयज ना दादा हांव तुजे रागार ना म्हाका कितें बरें आनी कितें वायट तें तूं चड बरो जाणा पूण दादा हांव ब्रायनाचो खूब मोग करता आय रियली लव हिम दादा पूण ना हे फुडें तूं सांगता तशेंच जातलें पिशा आता तू म्हाका रडयतले तू ब्रायनाचेच लागीं काजार जातलें हांव पळयतलो तुमच्या मोगार कोण आडकूड हाडटा पळय ब्रायन म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें तूं निशाचो कितलो मोग करता पळय तो आनी देखूनच हांवें तुज्या इश्टाक नाजूक सांगलेलें आयज ताचें काजार म्हणून म्हाका पळोवंक जाय आसलें तुमच्या गुपीत मोगाची शक्ती सदांच उगडास दवर कोणाचोय मोग करप जावन आसा देवाचें देणें आमकां आनी तो मोग वांटप जावन आसा आमचें देणें देवाक